मायमोगाचो येवकार हा मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आजच्यो हेडलायन्स. 16व्या वित्त आयोगाकडेन गोंयान मागल्यात 37,000 कोटी. पर्यटन, भलायकी, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन मळार वापरतले निधी, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. दिल्ले मुजतीत MVRन मालप्या केले ना काम पूर्ण. सध्या रिटेनिंग वॉल बांधपाचे कामही 3rd ग्रेडीचे. फुडल्या पावसात मालपेची रिटेनिंग वॉल मोडून परत जातले लँडस्लायडिंग, ॲक्टिव्हिस्टांनी सांगले CMक. बोंडबाग बेतोड्या रस्तो हुंपाचो डिवायडर अचकीत केलो बंद. शाळेच्या भुरग्यांक 4 लेन हायवेचो दिसता भय. दियात पर्याय मागतात भुरग्यांचे पालक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मिस्टर CM, तुवें दिल्ले मुजतीत MVRन काम केले ना. मालपेचे रिटेनिंग वॉल बांधपाचे कामही 3rd ग्रेड पद्धतीन चल्ला. तू भिवपाची गरज ना म्हण सांगता, पूण भिवपाची भोव गरज आसा. फुडल्या पावसात मालपेची रिटेनिंग वॉल मोडून परत लँडस्लायडिंग जातले. कोणाचो तरी बळी वयतलो अशें म्हणत मालपेच्या C ग्रेड कामाकडेन ॲक्टिव्हिस्टांनी परत एक फावट बोट दवरला. मालप्या ज्या जाग्यार ही लँडस्लायडिंग जाल्ली, तुमकां खबर आसा की गोवा 365 मेच्या 15 तारखेक रिपोर्ट मारलेलो की हे पडपाचें आसा म्हणे, सारकें ना. आणि तेन्ना कोणीच आयकलें ना. पण तेचो हो पुरावो म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो. ही जी कोसळ्ळी आणि जे तेंच्यांनी हे पयलीं इतलें जे आतां काम केलां ते खरें म्हणशी जाल्यार हे पयलेंच काम करपाचें आसलेलें. कारण एकदां पडल्या उपरांत मागीर काम करून आतां हो आतां वॉल आसा, कितें जालां हे वॉलाचें तें तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान. वॉल सगळी कंप्लीट डॅमेज जाल्लेली आसा. आतां हो पयसो कोणाक आनी हेचेर कोण आतां खर्च करतलो? MVR करतलो काय गव्हर्मेंट करतलो, सेंट्रल गव्हर्मेंट करतलो काय कोण करतलो? इंजिनियर करतलो, कोण करतलो? पण हो सध्या लोकांचो पयसो असो उदकान घालोवच्या पेक्षा मातशे जे इंजिनियर आहा तांकां मातशे तकली आसलेले, भितर मेंदू आसपाक जाय. तकली आसली म्हण जायना, भितर मेंदू आसलेल्या इंजिनियरांक जर हाडून जर दाखयल्ले जाल्यार म्हाका दिसता ही घटना जावची नासलेली. सुदैवान गाडी गेली म्हण, नाजाल्यार एक गाडी ट्रॅप जावपाची हांगा. एक व्हडलो फातर, भलो व्हडलो फातर तेजेर पडटलो आसलो. आनी तेन्नाय आमी सांगलेलें की हे बंद करा नाजाल्यार ही पडटली. आनी आमी सांगल्या प्रमाणे जाल्लेलें आसा. कारण ही प्रोटेक्शन वॉल आसा ती सारकी दुय्यम दर्जाची केल्लेली आसलेली. कारण ते खोट मारल्यार सुद्दां ती फुट्टा अशी आसलेली. जेन्ना लँडस्लायडिंग जाली तेन्ना सगळे हे तेजेर कोसळ्ळे आणि ती चपाती कशी येवन हेचेर रस्त्यार पडलेली. ही परिस्थिती आसा की हे जे आतां फुडें जे काम करता ते आतां तेंच्यांनी सांगलेलें ती 3 म्हयन्यांनी आमी करता म्हण. आतां 3 म्हयने जावन गेले, आतां खंयच्या 3 म्हयन्यांक रावला काय कळना. एकदां जर पेडणेकार उठले जाल्यार हे गव्हर्मेंटाक आपली शक्ती कितें आहा ती दाखोवन दितले. तर लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमचो अंत पळोवं न्हय आणि हे बेगींतल्या बेगीन हो रोड क्लीन करून दिवचो. व्यंकय्या राव म्हणून कोण आसा MVR कंपनीक, हे BJPच्या खंयचे तरी जावयांक हे काम दिल्लेलें आसा. पुरेपूर फायदो हो सरकार घेता बॅगाक घेवन. हे तुमी फाटल्यान रिटेनिंग वॉल पळयता आसतली. रिटेनिंग वॉल पळयता आसतना ती रिटेनिंग वॉल बांदता आसतना तेंच्यांनी RCC रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट जे लोखंडाचे बार घातलेले तेजेर तुम्ही पळोवंक शकता कितली तेंच्यांनी पातळ, म्हणजे एकदम पातळ थीक, म्हणजे बारीक हितून तेंच्यांनी बांदलेले. आनी येदो व्हडले डोंगराचो वोजे ती सायड जी कोलॅप्स जायना, फुडें स्लायड जेन्ना जाता, लँड स्लायड जाता, एक्चुअली रिटेनिंग वॉल म्हणटा ती कमीत कमी वयर 1 मीटर आसपाक जाय. आनी सकयल ती 2.5 मीटर म्हणून ती 2.5 मीटर सकयल रुंदाय जावन ती वयर येवपाक जावपाची आसता. अशी कामां आयज तुमी हे पळोवंक शकता. वयर तेंच्यांनी परत काम केलां ते आनी सरकाराक दाखोवन दिवंक करता ही फाटली जी वयर जी फाटल्या दिसांनी लँडस्लायड जाल्ली तेंच्यांनी आमी रँडम मशिनरी जशी करता, म्हणजे रबर स्टोनाची रँडम मशिनरी करता. रिटेनिंग वॉलाचेर वयर तेंच्यांनी ते आमचे गुणे जे मेळ्ळे, रबर स्टोनचे खणून जे मेळ्ळ्या तेंच्यांनी वयर दाळलेली आसा. आनी तेजे वयर पळयत जाल्यार फाल्यां सकाळी परत जुनान जेन्ना पावस पडटलो न्हू, हांव आयजूच बरोवन जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक बरोवन दिता हे परत कोसळटले म्हणून.
जे MVR कंपनीन जे काम दिलेले आहे सरकारान, हे एस्केवेशन इन आता हे एस्केवेशन माती जी खणलेली आहा भितर त्यांना रबल स्टोन मिळाले असा. रबल स्टोनाची जर एक त्यांना 50,000 क्युबिक मीटर जर रबल स्टोन जर मेळ्ळ्या, 50,000 क्युबिक मीटर त्यांना साधे मुर्रम जर मेळ्ळा आणि 50,000 क्युबिक मीटर जर त्यांना आयज साधी माती जर मेळ्ळ्या, ते रबल स्टोन खणलेले हे सरकारान आयज लिफ्ट केले आणि दुसरीकडे व्हरून घातला. त्याका खर्च केलेलो आहा. लिफ्टिंग ऑफ रबल स्टोन, लिफ्टिंग ऑफ मर्रम आणि लिफ्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी सॉइल यांचे डिफरंट कॅटेगरीन सरकारान त्यांना पैसे दिलेले असा आणि ती माती व्हरून खंय घातल्या. आता 50,000 क्युबिक मीटर जर रबल स्टोन जर गेले ते घातले सरकारान खंय. सरकारान हे इंजिनियराक एका पयलीं पैसे दिवच्या पयलीं हे काम परत तेंच्यांनी सारखे करून घेवपाक जाय. जाल्यार कोण तरी आमचे गोंयचे भाव नाल्यार इतर राज्यासून हांगा कोण येतले न्हू तेंच्या जिवाक हो धोका आसतलो. आता पळय हे तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी काम केल्ले, ही तेंच्यांनी जाळी मारलेली हांगा की हांगा कितें लँडस्लायड जायना फुडें जी वरसून कोसळटली ती माती हे पळोवंक शकता तुमी. कसली जाळी मारलेली तेंच्यांनी पळयात. आणि हे तेंच्यांनी मटेरियल यूज केलेले हो रोड म्हाका दिसता हो 8 mm रोड आहा. 8 mm रोड 8 mm रोड हो रिटेनिंग वॉल जो आसा न्हू ही यूज केली. 8 mm रोड हेंच्यांनी आयज रिटेनिंग वॉलाक आयज यूज केलेलो. येदे व्हडले डोंगराची लँडस्लायड जायना फुडें, खरोखरच माती मोव जायना फुडें, माती ती मोव जायना फुडें, पावस पडना फुडें मातयेचो लोड ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर ह्या हेचेर घेतलो काय म्हणून आयज पळोवंक गेलेले ही पळय हे तेंच्यांनी अशी पायपां ती घातलेली जे पावस पडना फुडें जे उदक जे येता न्हू ह्या मॅन होलांसून हे उदीक भायर पडपाक जाय आसलें म्हणून. पण ना ही क्वॉलिटी ही गोष्ट सोड. आता मेन गजाल कितें जाला न्ही, हे सरकारा कडेन क्वॉलिटी कंट्रोल इंजिनियर हांगा ना, खंयचोच स्टाफ हांगा ना. हांगा पळय जाल्यार तांकां आपणाक जाय तशें काम करतात. एकटो सायट सुपरवायझर ना, एकटो इंजिनियर ना, कोण जेई ना, कोण येवन पळयना. पूण म्हयन्याचे म्हयन्याक पगार हे PWCचो स्टाफ हे बसोन घेता आणि MVR कंपनी हांगा तांकां अलाव करिना. आणि MVR कंपनी बेगीन रनिंग बिलां जी मेजरमेंट जाता डे बाय डे तांकां पैसे टायम टू टायम मेळटा. असलो हो प्रमोद सावंताचो सरकार. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि वैष्णवी साळगांवकार. बोंडबाग बेतोड्या रस्तो हुंपाचो डिवायडर अचकीत बंद केल्ल्यान हुस्क्याचे वातावरण निर्माण जाला. थंयच शाळा आसा. शाळेच्या भुरग्यांक 4 लेन हायवे धोक्याचो जाला. जीव मुठीत धरून रस्तो हुमचो पडटा. रस्तो हुमताना अपघात जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. बोंडबाग बेतोड्या अचकीत डिवायडर बंद केल्ल्यान थळाव्यांमदीं चिंता पातळ्ळ्या. भुरग्यांक रस्तो हुमताना कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका जापसालदार कोण? थळाव्यांनी सरकाराक प्रश्न केला. भुरग्यां खातीर बेगोबेग हे डिवायडर उक्ते करात थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांकडेन मागला. पळयात. भुरग्यांचे कितें परिणाम आतां तुमी अशें जर करीत जाल्यार भुरग्यांक फाल्यां सकाळी प्रॉब्लेम जाल्यार कोण जबाबदार घेता कोण? गव्हर्मेंट घेता जबाबदार. फाल्यां भुरगीं आतां हात धरून वता तशीच ते आतां रस्त्या वयल्यान येता व्हडलो रस्तो जाता. जर वाट बंद केले जाल्यार तेंच्यांनी वचपाचें खंयच्यान? हेका जबाबदार कोण जातलो तो पयलीं तुमी सांगा आमकां. कितें जाय करीत जाल्यार आमी कोणाक दोशी करपाचें? भुरग्यांची जबाबदारी कोणें तरी घेवपाक जाय न्ही. शाळा आसा ती बरोबर आसा. शाळेन वचपाक वाट नासता जाल्यार भुरग्यांक कशें धाडपाचें आमी? घरा कडेन बसोवचें पडलें. फाल्यां सकाळी गाडयो येता हांगासर हायवेचेर म्हणटकीर गाडयो स्टॉप जायना. एक वेळ तांकां फास्ट आसता, स्पिडीन आसता तेन्ना भुरगीं येता ती दिसना, ल्हानूय आसता भुरगीं. अकस्मात समज कितें जालें जाल्यार जबाबदारी कोण घेतलो हे पयलीं कितें ठरया. हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें तरी हितूंतल्यान मार्ग काडचो आनी वाट भुरग्यांचें कितें तरी पळोवपाक. भुरग्यां खातीर वरायटी भरपूर आसा आनी येता वयता लोक. आमी कामाक वयता कितें वयता येता भुरग्यांक वाट खंयच्यान दिवपाची कितें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. आमचो डिमांड म्हटल्यार आमचे हे दोनूय आमकां ओपन जाय. आमी कोण फरक जायना. क्रॉसिंग जाय आमच्या. हय दोनूय आमकां जाय. आनी आतां कशें जातलें आतां आमी फोंडेच्यान आमच्या घरा येवपाक येयली न्हू जाल्यार आमी आतां कितें म्हणटलीं हेवटेन हांगा सगळें बंद केलां. हेवटेनच्यान आमी रॉंग सायडीनच्यानूच येतलीं. हांगा वयल्यान 2-3 घरां आसा प्लस हांगा 2 शॉपां आसा. परत हेजे फाटल्यान आसा तो सगळो गांव आसा. मागीर ते गांव प्लस शाळा आसा एक धाकटी भुरगीं 1st to 4th पर्यंत हांगा शाळा आसा. मागीर तांकां येवपाक म्हणल्यार हेवटेन वचपाक त्या सायडीन थोड्या सायडीन वचपाक हांगा एकूय वाट दवरूंक ना. आनी हांगा दवरलेली ती सुद्दां तेंच्यांनी आयज बंद करपाक लायली. म्हणल्यार आमकां आतां प्रॉब्लेम जाता कितें की थंयच्यान जर आतां ते कितें म्हणटा आमकां तो हें आसा पळय थंयच्यान अशी येया तुमी
आनी मागीर पोरये टर्न मारचो पडटलो पेट्रोल पंप आसा पळय थंयच्यान टर्न मारून मागीर आमी आमच्या घरा कडेन वयची पडटली म्हणजे आमी जेन्ना स्कुलान ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन वयता पळय ते पोरये वचून टर्न मारून आमच्या घरा वयची पडटली मागीर थंयूय प्रॉब्लेम आसा फुडें सो आमी कितें म्हणटाले आमी फक्त आमचें इतलेंच आसलें की आमकां हांगा येवपाक वचपाक अशी वाट दवरा नाजाल्यार फाल्यां खूब प्रॉब्लेम जातलो खूब धाकट्या भुरग्यांक तशें आमी कामाक वयता परत भुरगीं सगळीं शेवटेच्यान स्कुलान येता पळया तांकां सुद्दां एक तर उडी मारून येवची पडटली वयर नाजाल्यार थंय टर्न दवरला पळया म्हणजे वाट दवरल्या न्हू थंयच्यान परत घरा वयतली न्हू ती जर गाडयेन वचपाक गेली जाल्यार तांकां परत तोच रोड फॉलो करचो पडटलो आनी बेतोडेच्यान कोण गाडी येता पळय ती घेवन वचपाची अकस्मात 3:30 सुमार बंद करता म्हणटकूच मागीर आमी आवाज केलो म्हणल्यार कोणाक आपयली आमकां खबर नासली की हांगा करता आमकां आतां जस्ट कळ्ळें म्हणटकीर आमी आतां अकस्मात आयली पळोवपाक कितें जालें तें पळोवपाक कितें करता बाबा म्हणून तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी बंद करता म्हणून हांगा वाट आमचे सोयीनुसार ह्या आतां जे आमकां वाट आसा ती तुमी दिवपाची इतलेंच कित्याक जाणां नाजाल्यार खूब जाणांचे जीव वयतले अशें तरी आमकां दिसता म्हणून आमी आयज हांगा सगळीं आमची गांवची जमलेली आसा तरी थोडीं जाणां कामाक गेलीं पूण तेंचे फोन येत आसले की तुमी मातशें आमच्या उलया म्हणून तुमचे कडेन हांगासर रस्तो अमिकोस ते बेतोडा ते बोरी बोंडबाग हांगसर गांवांत गजानन देवस्थान बरें पयलुचें ओल्ड तशेंच एक शाळा आसा हो बायपास रोड गेलो तेका तेकोन दुर्गा वाट्याच्यान हांगसर देवळा कडेन येवपाक रूट आसा पूण तो आतां ते डिवायडर घालून सगळो बंद करपाची तयारी चल्ल्या काम चालू जाला पूण लोकांनी मागीर कशें येवपाचें शाळेच्या भुरग्यांक येता आसतना पावपाक शाळे कडेन येता आसतना सकयल आसतना बोरयेच्यान हाडून सर्कला कडल्यान परत हांगा देंवोवपाची काय कितें हेजें कितें तर तूं निर्णय घेवचो आनी आमकां लोकांक बरे भशेन वचपाक वाट दिवची जाल्यार फाल्यां परत हाडटले आतां काम चालू आसा गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सध्या राज्याक भेट दिवपी 16व्या वित्त आयोगाच्या शिष्टमंडळा मुखार राज्यान औपचारीक रितीन 37,000 कोटी मागल्यात. हो निधी मुखेलपणान राज्यातल्या पर्यटन, भलायकी, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन मळार वापरतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयोगाच्या वांगड्या जाल्ले बसकेत सांगले. डॉक्टर अरविंद पनगाडियाच्या येजमानके खाला 16वो वित्त आयोग 31 डिसेंबर 2023 दिसा स्थापन केल्लो. केंद्र आनी राज्यामदी निव्वळ कर येवजण वाटप, अनुदान आनी पंचायत आनी नगरपालिका सारकिल्ल्या थळाव्या संस्थां खातीर संसाधनां सयत महत्वाची आर्थीक गजालींचेर शिफारसी करपाचें काम आयोगाक दितात. तशेंच आपत्ती वेवस्थापन उपक्रमा खातीर निधी वेवस्थेचो नियाळ घेवपाक आनी गरजेच्या समायोजना खातीर शिफारशी दिवपाचो अधिकार आसा. आज 16 फाइनेंस कमीशन का डेलीगेशंस यहाँ पे आया है, उनके साथ में हमारा डिस्कशन हुआ. गोवा के पूरे कैबिनेट और ऑफिसर्स इन्होंने मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 3,600 करोड़ रुपीज़ का डिमांड उनके सामने रखा है, स्पेशली फॉर द टूरिज्म, हेल्थ सेक्टर, फॉर द एग्रीकल्चर, WRD और द डिजास्टर मैनेजमेंट. इन डिटेल में डिस्कशन और डिटेल में मेमोरेंडम दे आर सबमिटेड फॉर द फाइनेंस कमीशन, सो दैट विल हैपन. गोंय सरकारान आपल्या चर्चेत विभाज्य करपाचो आपलो वाटो वाडोवपाची मागणी करून सध्याची रक्कम 0.36% वयल्यान 1% करपाची मागणी केल्या. 15व्या वित्त आयोगान शिफारस केल्ल्या 41% वयल्यान व्यापक वाटो घेवपाची विनवणी केल्या. What Goa is suggesting is reduced the income distance weight from 45 to 30%. So that is a 15% change, which Goa has given 12.5% to SDGs, Sustainable Development Goals, and another remaining 2.5% to tax and fiscal effort. That is the main difference that the government of Goa has suggested. According to the calculations that the state government has provided, this will raise Goa's share from 0.386% of the overall divisible pool under the 15th commission to 1.76% of the divisible pool under the 16th finance commission. That's practically more than four-fold increase in the share of Goa. State government has asked for a state-specific grant
and that total sum of those projects, the proposed expenditures on those projects, there are about 13 different projects in different areas: tourism, education, health, information technology, climate change, waste management, etc. Total 32,706.45 crore rupees. गोंयांत रोजगाराक मुखेल योगदान दिवपी पर्यटन मळाक व्हड प्रमाणात निधीची गरज आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. ते भायर सरकारान माहिती तंत्रज्ञाना खातीर 3,000 कोटी आनी पर्यटन उदरगती खातीर 2,000 कोटी रुपयांची मागणी मुखार दवरल्या. We cater to almost 10 times the tourist for utilizing our facilities. Pre-COVID and post-COVID changes जाल्ले आसा. For every person who's traveling, ताजे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेंड वाडटा. आमी आतां मोडले जाल्यार तेच इनकम मॉडेल आमकां तयार जाता फुडें. ताजे खातीर कॅपिटल स्पेंड करपाक आमकां सपोर्ट दिवचो. In terms of overall Goa as a creative capital we are talking about, knowledge up करूंक शकता, ताज्या खातीर सपोर्ट करचो अशें IT आनी टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान ओवरऑल मागिल्लें आसा. Biggest challenge is creating new economic verticals and ensuring employment. Since everything cannot be employment through government, you need to create avenues of employment through infrastructure, new infrastructure build up. So ताज्या खातीर फायनान्स कमिशनान ते स्टँडर्ड पॉप्युलेशनांतल्यान भायर सोडून पॉप्युलेशन कोण डिसायड करप ताज्या पेक्षा बाबा हो आमी गोंय कशें आमी विकसीत खऱ्यार्थान करपाक सपोर्ट करूंक शकता इन टर्म्स ऑफ गिविंग इन टर्म्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स आनी नवे वर्टिकल्स बिल्डअप करपाक शकता इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमी आनी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हाजेर भर घालो जाल्यारूच आमी खरें विकसीत जातले. पर हायस्ट पर कॅपिटल इनकम आनी हे पळोवन व्हरतना ताज्या पेक्षा वी हॅव टू लूक एट कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून कॅपिटलाक आमकां तितलो हेल्प करूंक शकता आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅन इनक्रीज वीच कॅन अलाव टू हॅव वॉट the new tourist wants, what the new people want, what the Goans want. चर्चेत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आपत्ती वेवस्थापन आनी कोयर वेवस्थापन उपक्रमा खातीर आर्थीक मजत मागल्या. तातूंत बरे तरेन संसाधन वांटपाची येवजण आसा अशें ताणें सांगलें. तशेंच राज्यांत 90 किलोमीटर नौकानयन करपा सारके उदका मार्ग आशिल्ल्यान न्हंय नौकानयना खातीर 600 कोटी रुपया मागतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. 10 स्थळांचो जीर्णोद्धार करपाक आनी 100 कोटी रुपयाची विनवणी केल्या आनी अपंगवत आशिल्ल्या व्यक्तींच्या सशक्तीकरणा खातीर निधीचो प्रस्ताव दवरला. This year from your sector. Chief Minister and other ministers basically have asked on behalf of the state. They have heard the demand of the state and they said that they will consider it. So तुमच्या सेक्टराक तुम्ही कितें मागला अशें स्पेशल? No, you see, as far as they have asked, as far as the disaster management is concerned and the waste management is concerned, fund for that. Any sector like increase है वो कितना देगा? Increase total around they have asked I think around 37,000 crore rupees. That's what we have. So on all around. रिवर नॅव्हिगेशनाक आमी एक साधारण 600 crores मारले आसा. वी हॅव अ ह्यूज लेंथ ऑफ 90 kilometers navigable route to decongest the transport and we are trying to use this. आणि तातूंत भितर आमकां टुरिजम करपाचें, वॉटर स्पोर्ट्स करपाचें हाचे खातीर आमी हें केल्लें आसा. सो तातूंत भितर 600 crores आनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हाचे खातीर आमी पयशे मारले आसात. 800 स्कूल्स आनी बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही त्यो आमकां एक्सेसिबल करपाक जाय, इन्क्लुसिविटी हाडपाक जाय, ताजे खातीर केल्लें आसा. 16व्या वित्त आयोगाचे शिष्टमंडळ ह्या विनवणेच्यो नियाळ घेवन आपल्या निमाण्या शिफारशींनी ताचेर विचार करपाची अपेक्षा आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीष परब आनी मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. थंड सकाळ आणि उबदार दनपार अनुभवपाक मेळटा. ह्या सप्तकात उणे तापमान 21 चेर पावू येता. चढावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियसाचेर पावू येता. शुक्रारचो अदमास हवामान विभागान दिला. नित्य नेमान थंड वातावरण आणि धुके अनुभवपाक मेळटा. शुक्रारा आमच्या वाट्याक गरम आणि दमट दनपार येतली. IMDन ह्या दिसा तापमान 32 डिग्री सेल्सियस उरतले असो अदमास काडला. उष्णतायेक लागून जीव जाम जावं येता. भरपूर उदक पियात नागरिकांक सल्लो दिला. सांज वेळार जसजशे वातावरण थंड जाता तसतशे ल्हवशे धुके परत येतले. गाडयो चलयतना जतनाय घेवची पडटली. धुक्यांक लागून पयशिल्ले दिसचे ना. शुक्रारचे उणे तापमान 21 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. फुडल्या 5 दिसात सुके हवामान. फुडल्या 2 दिसात नितळ मळब. शुक्रारा चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा सकाळी आणि राती प्रवाशांक धुक्याची शिटकावणी.
गोंयचे दर्यादेगेर बोट धनयांक कसलीच चिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.